Esporacia mundira anodan bito suya Iso aito apche purneso no meni trotsungawoya Suram cetare tai guru sunto sanula soruya Kushin borunam chikasa Deva purnik moima nirontor hidipya Hallelujah, 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 Hallelujah. Aistevanam kandiya disa bagi mutakwar marisha Yud misato kot kotian kuhu sumuya vedemuka Ekarismo na chisam sukli Dewa chirato ya uka Munur bapa hari duka Alipo vitatmya soda sasna sasna Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार हे आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी फातिमा सायबिणीची परब मनयता देवाक दिनवासुया सायबीण मायेचें देणें आमकां फावो केलां देखून आनी तिच्या आश्रया काल आमकां सगळ्यांक ह्या वायटा विघ्नांतलीं बो करून हे पिडेंतलीं बरीं कर म्हूण मागुया आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून चिकालीं स्पोर्ट्स क्लब देवाक दिनवासून मिसाची भेट भेटयता तांच्या वावराचेर आनी ते करतात ते बरेपणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया तशेंच दुसरें ते साव आमी भेटयता VM सालगांवकार वासुदेव महादेव सालगांवकार ह्या सोपून गेल्ल्या आमच्या भावा पासत खेरीत भाशेन तांच्याय वावराचेर सगलो वावर जो ते करतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया थंयसर वावर करतल्या पासत सगळ्यां पासत मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया रेझीक आनी साबिना पेरेरा आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच कोवीड पिडेन सांपडलेल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां पासत मागुया खेरीत भाशेन रेमेडियस फेर्नांडीस फादर गॅस्पर फेर्नांडीस फादर आगुस्टीन आफोन्सो फादर क्लिफर्ड तशेंच हेर सगळे जे कोण बरे नात हे पिडेन कश्टवतात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया आनी आमकां सगल्यांक हे बरेपणाचे वाटेर घाल म्हूण फातिमा सायबिणीचे मजतीन देवा लागीं मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं म्हज्या पुताचें तुमी आयकात हो जावन आसलो किरीत भाशेन आमकां मारयेचो उलो मारिया ह्या तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली तेन्ना लिसन टू जिजस ही तिची मॅसेज जावन आसली आपल्या पुताचें आयकूंक आमी आमचें जिवीत उदीक न्हवसरूंक आमच्या जिवितान पातोक सोडून दिवंक दिसपोटी तेसाचें मागणें करून
आख्या संवसाराच्या किरीत भाशेन ह्या वायटाक आमी झुजूंक आनी वायटा खातीर आमी दिसपोटी मागणें करून सगळीं परतून एकदां जेजूशी ताची पाटलावदारां जावंक मारयेचो आवंडो. आज फातिमा सायबिणीची परब आमी समोर उमताना लिसन टू जिजस, जेजूक ओदीक आनी ओदीक आमी आयकूंक, आमच्या जिवितांत जें कितें नवसोरणी येता ती जेजूच्या बऱ्या उतरा वरवीं जेजू सांगता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक आनी हे पेस पिडेंत महामारींत आमकां सायबीण मायकिरीत भाशेन आपल्या पाकट्या खाल दवरून जेजू लागीं विनोती करून सगल्यांक बरेपण हाडटली म्हूण ह्याच बाबार्थान आमी तिची विनोती मागुया आनी आमकां सगल्यांक ह्या महामारींतली वाटाय म्हणून तिचे विनवणेन बापा लागीं आमकां सर्गीची दारां आनी कुरपा उगडून आमकां सगळे आश्वासन पाठय म्हूण तिका प्रार्थुया. आनी आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक बरेपण जातलें, उदीक आनी उदीक जेजूची पाटलावदार आमी जातली म्हूण आमकां ह्या मिसान कुरपा आनी खोतखोत्यान बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवची खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उत्सारून सांगता, मनान चिंतून थोडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बागेवन सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोव बागेवन तांकवार मारीक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक.
इजायेस प्रवराच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदीं ताजे कुलांक नावड्यां जातलें आनी सगळे लोकां मदीं ताजे संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद. अशें ताका पळयता तितली मानां कोत्तोलीं. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलेले एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगरायलेले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोनाचे आंगोस्त्रांनी आनी प्रनीकपणाच्या शेलयान म्हाका गुटलायली. जशें जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागीन बियां किल्लून वयर सोदता, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रनीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरो शें कोत्तलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. आयक दुवे चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. परतून म्हणया. आयक दुवे चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. आयक दुवे चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसरत आतां. तुज्या बापायचें गोल सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायेन बुल्लोलो राजा. तुजो पोती तो ताजी सेवा भोक्ती कोर. जबाब. आयक दुये चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. ओलकोलांनी शिंगरायलोली येता राजाची धूव. चोली कापडां ताजी भांगारान बसयलेली मोतयां जोरीन राजा सोरशीं तिका ओत्ता. तिज्या सांगाता कुंवराचो होर. जबाब. आयक दुवे चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. आनंदाच्या संतोशाच्या उतरांनी ताका ओत्ता. राजाचे मंदिरान कुंवरांक परस प्रवेश कोत्ता. तुज्या पुर्वजांक राजाक तुका आतां मेळटोले पूत. सगळ्या संवसाराचे अधिकार ताज्या हातीन कोत्तलो. जबाब. आयक दुवे चोतराय दोर म्हज्या उतराक कान दी. उद्गाराक उबे रावया. Sovespora, 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 नमान मारी कुल्पेन बोललेली. सर्वेस्पर देव तुजे सवें सोदोवी गे तूं ओसरिया मोदें. Sovespora, 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 सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेसू लोकांचे उरपोजी लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं ओदीक बागी.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महाने मोगार बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा सोत, आनी हे सोत आमचे मदें जिवंक बापान ह्या संवसारांत ताका पाठयलो. हें सोत आमकां सगल्या वायटांतले, सगल्या गुलामपणांतले मेकळेपणांत जिवंक दिसपोटी आमकां आपल्या प्रवचनांत आनी उतरांतल्यान तो वावुरलो आनी आमची सोडवण करून ताणें आमकां मेकळेपणांत जिवंक ह्या संवसारांत दिली. मारिया मायाचे 13 तारखे ते ऑक्टोबराचे 13 तारीख पर्यंत ह्या तेगा भुरग्यांक दिसती पडली तेन्ना मारयेन खिरीत भाशेन ह्या भुरग्यां लागीं आपलें पातकी जिवीत संवसारांत जियेतल्या मनशांनी सोडून दिवन आपली नवसोदणी करूंक आनी अदीक आनी अदीक संवसारा पासत जी कोण पातकांत जियेतात तांणी आपूण सोत कितें तें जाणा जावंक मागलें आनी विनोती केली. दुसरे सुवातेर तेचे एकूच मागणें आसलें, तो सांगता तितलें तुमी आयकात. लिसन टू जीसस. बाबा भयणीनो, मारयेची विनोती आसली आपल्या पुताक आयकूंक, कित्याक ती जाणा आसली जेजू जावन आसलो म्हूण सोत. हें सोत केन्नाच मनशांनी जावं दुसऱ्यांनी केन्नाच ताका नाकारूंक बाबा भयणो जायनासलें, कित्याक जेजू सोत उलयतालो, सोत करतालो आनी सोत दाखयतालो. जेजू आपल्या जिवितान बापान धाडलेलो हे सोत परगटूंक आयलो आनी किरीत भाशेन पातकाचेर झुजून सैतानाक बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत सगलीं आडगां कोत्ता ती पयसावंक दिसपोटी तो वावुरलो. आनी हेंच करूंक मारिया आमकां आमच्या जिवितान आपयता. तुमी तुमचें पातकी जिवीत सोडात, तुमच्या जिविताची नवसोदणी करात आनी अदीक म्हज्या पुताचे वाटेन ताच्या तत्वांनी आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी मांडून हाडात. ही जावन आसली मारयेची सगल्यांक आमकां बाबा भयणीनो मॅसेज. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायते फावटी आमी सगलीं पातकान जिवंक आनी पातकान रेवडलेलीं आसतात. जायते फावटी आमी संवसारी वस्तूंक गूल जातात. ह्या दिसांनी आमी बाबा भयणीनो उत्सामोड जाल्यान, कित्याक ही महामारी आमचेर आयल्या. ही उत्सामोडाय गोरे देवान धाडलेले आमकां एक शिकप, आमकां गोरेक एक सजा न्हय, पूण आमकां गोरे आमचें मन उगडूंक मारये उद्देशी आज जेजू आमकां दाखोड करता. आमी आमच्या जिवितान आमचें पातकी जिवीत सोडूंक, आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक मागण्यांक आमी चिकटून रावंक, आमच्या जिवितान मागण्या उद्देशी, तेसाच्या मागण्या उद्देशी आमी दुसऱ्यांचे बरेपणाक आनी सोडवणे खातीर आमी मागणें करूंक. इतलेंच न्हय, आमची सोडवण जोडून घेता आसतना दुसऱ्यांकूय आमी सोडवण दिसपोटी फावो करूंक मारिया आमकां सगल्यांक विनंती करता. आज बाबा भयणीनो, कांय बरी शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळेलीं उतरां देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक बागी. जेजून दिसपोटी बापाची खुशी केली, बापाचें उतर आपल्या जिवितान पाळलें. ताका लागून बापान ताका ह्या संवसारांत किरीत भाशेन पाठयलो खरो, देव जावनूय एक कालतो चाकर कसो जेजू वावुरलो आनी खुर्सार मरून आमकां ताणें सोडवण फावो केली. देवाचें उतर ताणें पाळलें आनी तो किरीत भाशेन पुनर्जिवन जावन सगल्यांक आमकां पातकाची सोडयली. आज बाबा भयणीनो, जेजू आमकां सगल्यांक मारये उद्देशी विनंती करता, हें देवाचें उतर तुमी आयकात. जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती अदीक सुभागी. आयकूंकूच न्हय बाबा भयणीनो, पूण तें जिवितान आमच्या पाडूंक, आमच्या जिवितान अदीक नवसोदणी येवंक, आमचें जिवीत बरे भाशेन देवाक मानता तसलें जावंक आमकां ही महामारी ह्या दिसांनी शिकयता. जायते फावटी घडयेक आमचो भावार्थ बाबा भयणीनो हालता धोलता. आमकां घडयेक जेन्ना ही महामारी आमकां लागता, आमच्या कुटुंबाक लागता, तेन्ना आमी नकळो आमी कितें करता तें. जायते फावटी घडयेक दोतोरांचेर आमी पातयेता, वय पातयेवंकूच जाय बाबा भयणीनो. जायते फावटी घडये आमच्याच बोर्डाचेर आमी पातयेता, हांगातूय आमी घडयेक आमची वळख आसा देखून आमी हाकातूय फोन लायता, आमी समजता ती आमच्या मनशांक बरी करतली. अशें न्हय बाबा भयणीनो,
पूण देवाचेर पातयोंक गरज. जो मनीस देवाचें उतर दिसपोटी वाचता, आपल्या जिवितान तें नियाळटा, तें पाळटा, ताका कांयच बाबा भयणीनो ताच्या जिवितान वायट येवचें ना. हो बाबार्थ आनी बरवसो मारिया आमकां सांगता, तुमी जेजू सांगता तें करात आनी ताचें आयकात. आमच्या जिवितान ह्या जेजूक आमी बाबा भयणीनो पाटलावदारां कशीं ताचो पाटलाव आमी करता जाल्यार जेजून आमकां जी शिकोवण दिल्या, जेजून आमकां जी तत्वां दिल्यात ती आमच्या जिवितान आमी पाडुया. पयले सुवातेर संवसारा खातीर आमी मागुया. संवसार बाबा भयणीनो जायते फावटी ह्या वस्तूंक लोबदून घोडयेक वायट मार्गार गेल्लो, वायट दुद्दोशीक पावलोलो. घोडये महामारी घोडयेक परतून एकदां आमकां आमचें मन उजवाडावंक उलो मारता. आमी जेजूचें आयकूंक, जेजू सांगता तें आमी करूंक आनी जेजूचो पाटलाव आमी करतना ताच्या तत्वा प्रमाणे आमी जिवूंक. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जी मनशां ह्या संवसारान आपलें बोड दाखयतात, जी मनशां ह्या संवसाराक पातकाक रेवडून आसात, ताणें आपलें जिवीत नवसरूंक तांचे खातीर मागुया. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जी कोण आमची बाबा भयणां देवाक मानिनात, जी कोण देवाक विसरतात, जी कोण आपल्या बोडाचेर पातयेतात, असल्या मनशांक उदीक आनी उदीक तांचें मन बदल आनी तांकां परतून एकदां त्याच देवासोशी हाडूं म्हूण आमी मागुया. मारयेन तर आमकां वाट दाखयली, मारयेन तर आमकां ह्या सोताक वेग मारूंक उलो मारलो. मारयेन जेजू सोत म्हूण आमकां दाखोड केलें. तिची विणवणी आमकां मागुया आनी उदीक आमच्या जिवितान मारयेन दिल्लें दर्शन, मारयेन सांगलेल्यो वस्तू आमी करतना मारये भाशेन देवाचें उतर आयकून तें पाडूंक आनी आमी आमची सोडवण आनी दुसऱ्यांची सोडवण जोडून घेवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. तुमच्या खातीर बलिदान आपल्या मनांतल्यान मागणे, आमच्या आनी आख्खे सभेच्या आदाराक सर्वस्फूर्त मानवता. सुर्गीच्या बापा, तुजे पुताचे आवयक आयच्या दिसा खिरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासो ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची कारसा उबारुया.
सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोन म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक प्रितुमीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता, सोर काडी मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेसू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसुगवेच्या आदी ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuia. Gesù melo, Gesù Jivosala, Gesù noviat nietoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन चिकालीन स्पोर्ट्स क्लब ह्या सगळ्या वांगड्या खातीर आमी किरीत भाशेन मागता. तशेंच VM सालगांवकर हातून वावुरतल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती
तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुबोरफी त्याची सुसांगाता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुद्वेदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. तो सांगता तितलें तुमी आयकात आनी करात. लिसन टू जीजस. बाबा भयणीनो, हेंच मनान धरून जेसून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बाप म्हणून दिला. ताणें आमकां आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक उलो मारला आनी ह्या संवसारांत सर्गीचें राज उदीक आनी उदीक हाडूंक आमी वावरूंक आमकां प्रार्थना केला. हीच कल्पना मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराची जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजी खुशी परमळे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पापकाटली आमची कबूल कर. देवाची शिरी संसाराचे पापकाटली आमची कबूल कर. देवाची शिरी संसाराचे पापकाटली आमकां शांती. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच तो जेजू जो मारयेन आमकां दिसपोटी आयकूंक उलो मारला. ताच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे पितेचे म्हाका फावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Diploma
mit bennásiló, taco majmo, mit bennásiló, taco majmo, mit bennásiló, taco majmo, mit bennásiló, taco mit bennásiló. तुह्या सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेवन तांकवार मारेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच सांकवार मायेच्यान सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमचो भाव जुसे गामा दाबोलीचो आमचो युकरिस्टीक मिनिस्टर सोंपला. ताका किरीत भाशेन सुर्गीचो विसो आनी सासणाचो सूख फावो कर म्हूण आमी किरीत भाशेन मागतना ताच्याय कुटुंबा खातीर जी दुखांत आसा तांकां बुजवण मेळूं म्हूण आमी मागुया. आनी किरीत भाशेन सगळीं जी आमची बाबा भयणां कोश्टवतात बाबा भयणो तांचे खातीर आमी मागुया. ताचें मरण आज सकाळीं जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Za tu am ci cerati